नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीत सगळ्याक तुमकां येवकार. तुमी पळयलां की ह्या दिसाक काल साकून सामको नेटान पावस पडपाक लागला आनी गोंयांतल्या सगळ्या न्हंयांतली पातळी एकदम वाडपाक लागल्या आनी सद्याक ह्या पावसाक लागून लोकांची घरां मोडून पडपाच्यो घडणुको घडल्यात. मडगांवां कश्यो 3 घडणूक घडल्यात आनी एक तरेचे एक भिरांतेचें वातावरण तयार जाल्लें आसून सद्याक जे आमचे आपत्तीकालीन जे वेवस्थापन आसा ते सद्याक सज्ज जाल्ले आसा. गौरांग, सद्याक जर सगळे पळयले जाल्यार मडगांवांतली स्थिती सद्याक कितें आसा? मडगांव म्हणल्यार शेनवारच्यान जो पावस पडटा ताजे नंतर झाडांची मोठ्या प्रमाणात पडझड जाली. खूब जाणांक मारी लागलो. झाडां बाणावलेक बायलेक पयली माड ती येतना क्रॉस जाताना तिची स्कुटरीचेर मार पडलो, तिकाय मार लागलो. झाडां खूब हाजेर पडली. वेळ्ळी घराचेर झाड पडलें. काल आमची जी पयलींची ही आशिल्ली होमगार्ड आशिल्ली विमल शिरोडकर, तिची दुसरी हाजी वणत पडली आनी देवादायन म्हणटी ती भायर सरिल्ली त्याच टायमार कितें तरी हाडपाक म्हणून आनी ती घरां आशिल्ली जाल्यार ती वणत तिचेर पडपाक शकता आशिल्ली. तिचें घर जें आशिल्लें तें मोडून गेलें. आज दवंडे आनी फातोड्डे हांगाय घराचेर म्हणजे तांची मातयेची जी घरां आशिल्ली स्पेशली ती उदक फुगिल्ल्या कारणान मोडपाक लागल्यात. शाळा रिवर आसा ती सारकी म्हणजे लेवलाचेर फ्लो जाता आनी जर असोच उरलो जाल्यार फाल्यां रातचो म्हणल्यार फाल्यां समज आज रातचो समज असो पावस पडत उरलो जाल्यार आनीक घरांक उदक सरपाक जावं रस्ते उदका पोंदा येवपाची भंय आसा. अशी स्थिती सद्या जाल्ली आसा. आनीक तूं एक पळयलें की पाड्डे म्हणजे फाटले आठवड्याक अशें उदक भरून 2 दीस सगळे हे जाल्ले. काल साकून परत येयलें. आतां जें उदक भरिल्लें आसा तें जर पळयलें जाल्यार फाल्यां पसून तें उदक देंवतलें काय ना हो प्रश्न आसा. कारण आमचे कुशावती न्हंयची पातळी वाडत आसा. म्हणजे जवळपास जर केपेच जर कोणी आसल्यार कळटलें की जंय दत्त मंदीर आसा थंय इतलें उदक पावलां की आनीक थोडें जर वाडलें जाल्यार दत्त मंदिराच्या पाड्ड्या बाजारांक उदक भरलां. पाड्डे पुला वयल्यान उदक वोत्तें जालें. पर्वतार थंय परतें उदक भरलां. काराळे सकयल जंक्शन आसा थंय उदक भरलां. सो हे खेपे जें वाडलां उदक तें पाड्डे म्हाका दिसता बरें चड वाडलां. फाटले खेपे अशें जालें. फाटले खेपे निमाणे व्हडे घालून लोकांक भायर काडचें पडटलें. सो थंय दुसरे खेपे ह्या वर्साक पाड्डे बुडलां आनी थोडेच सामको कंटिन्यूअस आसा म्हणजे शॉर्ट हातूंत भितर टायमा भितर पाड्डे बुडलां. सद्याक हांगा SGPDAक आनीक जो फाटल्यान जो SGPDAचो होलसेल मार्केट आसा थंय उदक भरून आतां दोनी सायडीच्यान म्हणजे थंय तो जो वेस्टर्न बायपास केल्लो आसा ताजे दोनी सायडीच्यान शेत आसात थंय उदक भरलां आनी तो रस्तो मातसो हाजी पोंदा आयिल्लो आसा. दुसरें म्हणजे जो थर्माकोल आशिल्लो त्या हातूंत भितर SGPDAच्या तो आतां तांणी जो उडयलो शेतांक म्हणजे तो आतां व्हांवन आतां दिसता की कितलो थर्माकोल तांणी उडयलो म्हणून. सो जो कलेक्ट करनाशिल्लो म्युनिसिपालिटी जावं बाकीची यंत्रणा ती आतां तो शेतां उडयताले नुस्तेकार तो आतां उदक भरिल्ल्या कारणान व्हांवन थंय एक जावपाक लागला. ताका लागून चॉकअप जावपाक शकता. चॉकअप जाताच. पयलीं थोडो आशिल्लो तो व्हांवन गेलो पण आतां मोठी मोठी बॉक्सां आशिल्ली ती तुका जर सायडीची शेतां गेलें जाल्यार सारकी दडेर येवन लागून उरिल्ली आसात. इतले मोठ्या प्रमाणान थर्माकोल ते दिसता. गौरव, इतलो हो पावस पडिल्लो आसतना एक सगळी जी हे आसा आमचे वेगवेगळे जळाराचे रोग आनी हे जाले आनी एक हे सांगितलें की आमचे जे रस्त्याच्या कुशीन जी एबंडंट गाडयो आशिल्ल्यो त्यो काडपा खातीर एक मोहीम सुरू करतले म्हणून एक मोहीम सुरू जाल्ली आनी ते हांकां नोटीसय धाडिल्ल्यो. पूण आनी तातूंत भितर एक हें केलें की पावसाक हातूंत भितर उदक सांठोवन उरपाक शकता. ताका लागून मलेरिया सारके जळार जावन मलेरिया जावपाक शकता. हे जावपाक ताका लागून काडची अशें. पण आज एक हें जालां की तांकां ती आमची जी वाहनां आसात ती काडपाक 6 म्हयन्याची मुदत दिल्ली आसा. म्हणजे 6 म्हयन्याक हो पावस म्हळ्यार कितें जावपाचें म्हणजे थंय उरला कितें जावपाचें जावन वतलें. हय हय ना तें कितें कशें आसता एबंडंट व्हेकलाक आतां आमी पळयलां म्युनिसिपालिटी तांकां सांगता मिटींग घेता आनी म्हणटा ही काडपाची सगळीं हांगा नोटीस बिटीस दितात आनी तांकां टायम वता मागीर परत तो जे टायमार आवाज जाता तितलो म्हणल्यार तो आवाज इश्यू आसा तितलो म्हणल्यार तो हें करपाचो मागीर तो ऑटोमॅटीक अशें हें एवरी टायम आतां कितली वर्सांच जालीं हें जायत आसा. पुलीस तांकां नोटीस धाडटात जावं आनी कितें करतात पूण एबंडंट व्हेकल काडपाचें म्हणटा तें केन्नाच जायना. आनी काडलें जाल्यार ते खंय उडयतले वच हो एक प्रश्न आहा. कारण ते दवरताले आमचे बस स्टँडार थंय आतां स्कुलाक लागून पार्किंगाक लागून तांचे सगळें काडपाक लागला. दवरतले खंय काडलें जाल्यार सुद्दां. काल हांव ते बस स्टँडाचेर गेल्लो थंय पळयल्यार ते बस स्टँड पयलींचे बस स्टँड काय ते सामके
म्हणल्यार तो सामको उकिरडो हय. दिसपा सारकी थंय सद्याक परिस्थिती ताजी ताजी परिस्थिती सामकी बिकट आसा. ताजी जर शेड पळयली तुवें न्ही जाल्यार ती शेड उरना, ते केन्ना पडत ते म्हूण सांगपाक जायना. ताका सगळें कोळमोवन ताजे रस्ट टोटल हें काबार जाल्लें आसा. आतां तो पयलीं जो ताका एक मडगांवचो बस स्टँड म्हूण आशिल्लो पयलीं सिटी बस स्टँड म्हूण, ताका आनी नांव बेश्टें उरलें ना. तो बेश्टें एक पार्किंग प्लेस जाल्ली आसा थंय. ना इतली हळशीक जाल्या. आनीक म्हणजे ताजी फाटल्या आठवड्याक लोकल आमदार दिगंबर कामत हांणी पळोवणी केल्ली, पूण ताज्या फाटल्यान बसून तर निवळ जाल्लें दिश्टी पडना. जायत ना न्ही. कशें आसा थंय आतां पळय फाटीं विजय सरदेसायन सांगिल्ले त्या भशेन जे गाडी येतात ते थंयच दवरतात. एक्चुअली ते गाडी थंय दवरपानी आनी ते व्हरपा जाय आशिल्ले. आनी तांचो बिजनस तांचो जो टायम आसा तो टायम 11 म्हळ्यार बंद करपाक जाय. सो तांचो कचरो कोण उबारता थंय. जर तूं आतां वचून पळयलो न्ही जाल्यार सामकी हळशीक जाल्ली ती मागीर दिसभर उरता. ही परिस्थिती आसता. म्हणजे तातूंत भितर तांतयांची कल्ल आसतली, बाकीचे कितें वेस्ट आसतली, मेन म्हणजे सॉफ्ट ड्रिंकाच्यो कुड्ड्यो ह्यो थंयच पडिल्ल्यो उरतात. तातूंत भितर स्ट्रॉय आसताले. सो हाका लागून ही प्लेस सामकी आनी घाण जाता. आनी तो जो जागो आसा जो सारको सेंट्रली लोकेटेड प्लेस, ताजे कुशीन 2 इश्कोला आसात, एक पुलीस स्टेशन आसा, ह्या वयच्यान आमचे घुमंत विद्यानिकेतनाचें थिएटर आसा, ह्या वयच्यान लायब्ररी आसा, पोस्ट आसा, ह्या वयच्यान आतां म्हणजे ते गार्डनाक आतां पावसाक कोण बसचीना तरी आसतना एक म्युनिसिपल गार्डन आसा. आनी अशी हातूंतल्यान इतलें हें आसतना जर ते पळयलें जाल्यार मडगांव खरेंच विजय म्हणटा अशें क्रमलींग जावपाक लागला असो विजय आरोप करता. सारको काय दिसता पळोवपाक. मडगांव क्रमलींग जावपानी मडगांव म्हाका दिसता जालां क्रमलींग, फक्त दामबाबाच्या कृपेन तें आसा. कळ्ळें तुका. आतां तुवें पळयलें आसतलें मडगांव जर मार्केट पळयलें आमी कितें परिस्थिती जाली ती. सगळीं जर मडगांव पळयलें जाल्यार हें सामकें केन्ना पडत आनी केन्ना कितें जायत तें सांगपा येना. अशी मडगांवाक डेंजरस बिल्डींग म्हणून थोड्यो आयडेंटिफाय केल्ल्यो, त्यो अजून पर्यंत तांचे इश्यू जाग्यार घालपाक शकले नात. आनी ताजे वयल्यान म्युनिसिपालिटी कडच्यान ताका एक हातूंत जेका कलेक्टरान नोटीस काडल्या की ही डेंजरस बिल्डींग, थंयच दुकान चालू करपाक परमिशन दिता, ट्रेड लायसन दिता. आनी आतां म्हणटा ट्रेड लायसन फाटल्यान घेतला पूण तें दुकान चालू आसा. अशी परिस्थिती मडगांवां आसा सद्या. आनी एक तुवें पळयलें आसतलें की आमचे मडगांवचे कदंबा बस स्टँडाचेर एक ते च्या विकपाक एक तो हे काडलेलो स्टॉल काडिल्लो. सो ताका हाणें हें दिवना कोणें म्युनिसिपालिटीन ताका ट्रेड लायसन दिवना म्हूण तें बंद पडलें. पूण तें जें कितें स्ट्रक्चर अजून तशेंच आसा. आनी डेमोलिश करपाक सुद्दां ताका म्हाका दिसता नोटीस काडली पूण तें परत तशेंच उरलें. स्ट्रक्चर तशेंच आसा. ताका कोण कदंबाय पळयना. कदंबाच्या जाग्या भितर आसा. आनी बांदले कशें तुमी येदें व्हडलें स्ट्रक्चर उबी करपाक म्हणल्यार कितें करताले तुमी? दोळे धापून न्हिदता तुमी सामकेच. एखादी तूं आतां तें ताका हे लायसन्स मेळटलें अशें धरून तुवें स्ट्रक्चर उबारलें, हें जरी सारकें आसलें तरी आतां ताका मेळना. तें इलिगल म्हणून डिक्लेअर केल्लें आसा आनी कदंबाचो जागो ते आडायता. लायसन नासतना ताका पयलीं बांदपाक दिली कशें आनी सामकी म्हणजे कदंबाचे सामके सायडीक तुमचे एरिये भितर तूं फाल्यां कोणी येतलो थंय आनी बिल्डींग बांदपाक कदंबानूच परमिशन दिलें ताका तें बांदपाक. हय पयलीं म्युनिसिपालिटी लायसन जाय ताका. आनी आतां ना म्हणटकीर इतलें तेंपान काडपाक जाय. ते 1 आनी 2 वर्सां म्हाका दिसता 2-3 वर्सां मागीर जाली थंय तें आसा. सो ते आमचे एक सकाळचक मडगांव सकाळचक जे मोदी आयिल्ल्यान सांगताले की ते हे आमचे बस स्टँड सकाळचक करतले, ते सकाळचक जाल्ले दिश्टी पडना. म्हणटा आज तशेंच आसा काय दिसता पळोवपाक. तशें फकत ती झाडां आशिल्ली ती कापली. झाडां आशिल्ली तीच कापली. आनी तें हांवें तेन्ना सांगिल्लें झाडां आशिल्ली ती कापली तुमी त्रास जातले हें जातलें म्हणून तें स्ट्रक्चर थंयच दवरलां तशेंच. आनी एक तुका हांव सांगपाक सोदतां रस्तो एक पयर फाटींच एक म्हाका दिसता आमचे लास्ट मेच्या हाका लास्ट रस्तो केल्लो तो पयलीं खंयचो कोलवा सर्कल टू कोलवा बीच हो रस्तो न्यू केल्लो हॉटमिक्स केलो सामको हॉटमिक्स करून. तो रस्तो आज जर पळयलो तो रस्तो काबार जाल्लो आसा. पयले पावसाक ह्या रस्त्याची धूप जाल्ल्या. म्हणजे सांगे कोलवा सर्कला कडल्यान मातशें जे टर्न आसा थंय जर गेलो जाल्यार हो रस्तो वचपाक लागलो. हाजे वयल्यान कळटा ते कॉन्ट्रॅक्टरान कितें काम केल्लें. पयले पावसाक असो उदक तूं फोंडार पडपा न्ही. आनी हो तो आयकॉनीक बिचा कडेन आयकॉनीक बिचा कडेन वचपा रस्तो असली परिस्थिती सद्या थंय जाल्ली आसा. आनी एक सद्याक मोठो प्रॉब्लेम तो कोलवाचोच जर सांगलो जाल्यार ते अजुनूय STPचें जें उदक आसा ते आमच्या हातूंत भितर सोडटाले खाडी भितर तें सोडपाचें अजून बंद जावंक ना. तांणी आतां न्यू हें केल्लें की तें हाडून परतें साळा रिवरां सोडपाचें. म्हणजे उदक व्हरपाचें सगळें थंय आनी थंयच्यान हें करपाचें आनी परतें हाडून ती पायपलायन सुद्दां मारली परतें हाडून सोडपाचें. पूण आतां थंय STP कनेक्शनां कितलीं जाणांक घेतल्या हें पयलीं प्रश्न आसा. STP बांदलो खरो पूण कनेक्शन कितलीं घेतल्यात आनी कनेक्शन घेवपा खातीर दोनी तुज्यो पंचायत जावं सिवेरेज डिपार्टमेंट मेळून कितें करता हाजेरूय हो प्रश्न आसा. कित्याक एक बांदलो म्हणटा त्या प्लांटाक तुवें कनेक्शन घेवन थंय
फुल्ली तो करपाक जाय. हें हांगा पयलीं मेन म्हणल्यार जायना. आतां मडगांव कशें सिवरेज म्हणटाले आमगे 90% कामां जालीं. पळयलें जाल्यार मडगांव बाजाराक सिवरेज लायन ना. आनी मागीर तें हाका नोटीस काडली. सगळे नोटीस काडले बरें आहा. म्युनिसिपालिटी सद्याक आपल्यालें घाण आहा तें रस्त्यार सोडटा. कारण तांकांय हें ना, सोकपीट ना, कनेक्शन ना. आनी सोकपीटूय ना तांकां. ते पयलींच बिल्डींग आशिल्ल्यान ते जो पळय सोकपीट आसा तसलें सोकपीटूय ना तांचे कडेन. बरोबर. सो जर हे जर एक जर पळयलें सगळें पळयलें तर मडगांवचें जर पळयलें, मडगांवूच न्ही अशें बाकीचेय उदाहरणां आसतलीं. कोलवाक तूं म्हणटा तशें मडगांव हो जो सगळो जो कितें आमी विकास म्हणटात तो अनप्लॅन्ड विकास अशें तरेचें चित्र निर्माण स्पेशली मडगांवाक. सो ही कोणाकय मडगांवचे आमदाराचेर कितें टिका दिसपाक शकता, पूण तशें न्ही. आमकां खरेंच मडगांवचें पडून गेल्लें आसा आनी आमी ह्या आमच्या माध्यमांतल्यान आमी प्रत्येक वेळार आमची जो मडगांव विशीं जी चिंता आसा ती आमी दाखोवन दिल्ली आसा. मडगांवचे पोन्ने बस स्टँड ताची दुर्दशा कितें जाला ती जर कोणाकय पळोवपाक जाय जाल्यार ताणी थंय भेट दिवची. तांकां पळय उक्ती दोळान कळटलें की मडगांवची सद्याक सामकी अवस्था कितें जाल्ली आसा ती तें एक गार्डनाक पळयल्यार कळटलें. म्युनिसिपालिटीचे जर नजर मारल्यार दिसता की ही अशी इतिहासीक म्हत्व आशिल्ली इमारत काय ही सामकी अशी कोण सामकी ताळपत्री रंग गेला आनीक असली तरेचे पळयल्यार खरें ते जे नगरसेवक आसात किंवा नगराध्यक्ष आसा ताका ते म्युनिसिपालिटी पळोवन जर ते पावलं हें चडटा स्वप्न चडटा जाल्यार ताका रडूंक येवपा आशिल्लें. ताका रडूंक येता काय ना ते म्हणजे पळोवचे पडटा. खरें वायट दिसता काय म्हण. पूण जर ते मडगांवचे जर बिल्डिंगेक पळोवन जर कोणाक रडूंक येना जाल्यार ताका मडगांवकार म्हणपाक तो लायकीचो न्ही. बरोबर. अशी हे. सो हाजेर मातशें आतां पावस आसा म्हणटकीर एखादी कामां उरतली, पूण पावस वतकीर तरी ताजेर लक्ष घालचें इतलेंच आमचें मागतात. कारण मडगांवांक हें एक परंपरा आशिल्लें शहर आनी ताका एक इतिहास आसा. त्या इतिहासाक जो दर्जो मेळपाक जाय आनीक ही परंपरा जशी दर्ज्यान सांबाळपाक जाय तशी ती सांबाळपाची गरज आसा. आनीक ह्या पावसा उपरांत तरी ते आमची म्युनिसिपालिटी किंवा बाकीचे प्रशासकीय अधिकारी आसा ते करतले इतलीच आमी आस्त बाळगितात. आनी सगळ्या फुडें देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.